पवित्र बापा, तुजे येवजणे पोरमणे तुज्या पुताक जेजू आमचे सोडवणे पासत धाडलोय. ताणें आमच्या पातकां पासत कुरीस घेवन आपली यात्रा केली आनी शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांक 5वी भारताची यात्रा करून प्राचीत काल फुडें व्हरतना हे यात्रेन भाग घेतल्यांच्या जिवितान फावो ती नवसोन्नी जावं आनी आमच्या सुम्या जेजूच्या कोश्टांची जाणविकाय मेळून ही यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. गायन घेऊया A11 पेज नंबर 5 A11. देवा तू आमचो तुका पोसूंक ओतूंक येता. देवा तू आमचो शिवो जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तू आमचो तुका पोसूंक ओतूंक येता. देवा तू आमचो शिवूट जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापाक पुताक आत्म्याक बंदून मोहिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्याक बंदून मोहिमा सासना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट भेटयता. देवाक दिन वासून ॲशली बार्बोजा आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयतात. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन करीत भशेन आमी मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता देवाक दिन वासून चार्ल्स फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाजता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. करीत भशेन आयज रिना गोन्साल्वीस हाचोय उगडास करुया आनी तिच्या घोराब्या पासतूय मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. करीत भशेन आमच्या घोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आमचें राज चलयतल्या पासत मागुया तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलेलें आसा सगल्यांचो उगडास करून तांचे पासतूय मागुया देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो देवान संवसार रचला आमचे पासत रचला आनी आमकांय रचून ह्या संवसारान घातल्यात. आयज तावन आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकाचेर आमचो नियाळ करतले. करीत भशेन देवाक दिनवासुया आर्गां दिवया. देवान आमचे पासत इतलें केल्लें आसा तरी आसतना आमी हो संवसार पातकान बोश्टायला. असले आमच्या चुकीचे मिसाची सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सटलदार देवा आनी तुमकां भावपणान म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्व बळिश्ट सर्वेस्परा समेस्त भाग्यवंतांची घोटाय तूं भाग्यवंत गोन्साल गार्सिया, पावलो मिकी आनी ताच्या सांगात्यांक रोग साक्षीपणाचे वाटेन सोमियाच्या खुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयलें आनी तेच वाटेन सासनीक मोहिमेक पावयलें. तांची खालती विनवणी मानून घे आनी तांचे वरवीं खुर्सायिल्ल्या सोमियाचो पाटलाव करूंक आनी मोरोपर्यंत भावार्थ सांबाळून तुका विस्वाशी रावूंक तुजो देवीक आदार आमकां दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातोलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, बोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बसताय नासतना पाळटात, तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हजे मागण्यांच्या घोरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी येवन म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हजें घोर सगले पोरजांक मागण्यांचें घोर म्हूण वळखतली. देवाचें उतर देवाची जबाब. हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केलां. परतून म्हणुया, हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केलां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओत्रेकता. म्हजें कालीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जबाब. हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केलां. तुजे वेदीचेर दरबाराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गुंटेर. जबाब. हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केलां. तुज्या घोरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक बोलेपणान सांबाळ. जबाब. हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केलां. आनीक खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पाप्याच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घोराचे उमऱ्यार पांय दवरूंक हांव अदीक भागी. जबाब. हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केलां. उद्गाराक उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय.
सोमी म्हणटा, म्हज्या घरांत जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, सोदता ताका गावता, आनी दारार मारता ताका दार उगडटा. Sorvespora zui zui, sorvespora zui zui, sorvespora zui zui, sorvespora zui zui. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सेव्या. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजाले गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते, आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासना अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास जालो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परती पाड केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या गोंयांत आमी आमचे से कॅथेड्रल जे आसा म्हणजे आमचे सगळे फिरगोजांची आवय इगोर्ज तिची परब मनयता, डेडिकेशन ऑफ द कॅथेड्रल चर्च. कितें भाशेन आयचें वाचपूय आमी वाचलां तें सदांचें दिसाचें न्हय, पूण आयज स्पेशल रिडींग आमी घेतल्या. देव मंदीर भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक बाराबोर येवपाक एक खुणा आनी एक घर, आनी ह्या देव मंदिरान येता तेन्ना आमी देवाक भेटता तशेंच एकामेकाक भेटता. आयज आमच्या ह्या गोंयच्या महामंदिराची आमी परब मनयता आसतना हें मंदीर जें आसा तें आमचें बिस्पाचें मंदीर. आमचो बिस्प साहेब आहा तो खंयचेच इगोर्जेचो पादविगार असो न्हू, पूण हें जें आमचें महामंदीर आसा तें मंदीर आमच्या बिस्पाचें मंदीर. म्हणजे थंय तावन आमच्या आख्ख्या गोंयांत ती आमची माय इगोर्ज आनी ते इगोर्जेक तें कोन्न त्या इगोर्जेक जोडोन आमच्यो सगल्यो इगोर्जो आसात ती आमची ही इगोर्ज से कातिद्रलाक लागता. जाल्यार खुणा कितें अर्थ आमी हाचो घेवचो? जरूय आमच्या एक गांवांनी आमची देव मंदिरां आसात, आमच्यो इगोर्जो आसात, आमी कुशीन काडलेली न्हय, ही एक एकवटाची खुणा. जाल्यार आमचो एकचार आतां आमी सिनडाक तयार जाता, बिस्पाचो सिनड जावपाचो आसा आनी केरीत भाशेन एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव ह्या 3 उतरांचेर आमचें मोन. जाल्यार हो एकचार हें एक मंदीर सगळ्या मंदिरांचो हो एकचार कशी खुणायता. जाल्यार आमी जितले पावटी ह्या मंदिरान येता तेन्ना आख्खे आमचे पवित्र सभे कडेन आमी एक. सगलो लोक आपापल्या इगोर्जांनी आसा आख्ख्या गोंयांत,
पूण आमी जेन्ना आमच्या मंदिरान एकठांय जाता तेन्ना आमी आमच्या सगळ्या आख्खे गोंयचे पवित्र सभे कडेन एक जाता हो एकचार सांबाळटा. आनी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन हो उगडास आमी करता हे आमच्या देव मंदिराची परब करता तेन्ना. जाल्यार देव मंदिरा सभेन जेजूची वागणूक कसली ती आमी पळयल्या. देव मंदिरान कितेंच चुकीचें वा कितेंच वायट वांकडें जेजू सोंसून घेना. ह्या पासत देव मंदिराची दर एकल्यान आपणाची काळजी घेवपाक जाय. देखूनच आतां ह्या दिसांनी आमी उगडास केला, कालच्या दिसा उगडास केला. ही इगोर्ज कोणाची? ही इगोर्ज आमची सगल्यांची. आनी आमची इगोर्ज देखून ती निवळ करप, ती सांबाळप हो कायदो आमचो. जेजून आपलें मंदीर, ज्या मंदिरान आपूण वेतालो त्या मंदिराची साफाई सांबाळली. साफाई म्हणल्यार बेश्टी साफाई न्हू, पूण भितर जें कितें घडटा थंयसर ह्या मंदिरान कितें जावपाक जाय पूण जाता कितें हें पळयल्या उपरांत जेजू चाळवलो कित्याक जें कितें जावपाक जाय आसलें देव मंदिरान तें जायनासलें. वांकडेंच जातालें. धंदो कसो जाल्लो. देखून सगळे धंदो करपी आसले तांकां ताणें देव मंदिरांतले भायर घातले. धंदो करिनाका अशें म्हण न्हू, पूण तो धंदो इगोर्जेन भितर वा त्या देव मंदिरान भितर करिनाका. तो जागो न्हू. म्हणटच ह्या जाग्याक फावो तो रेस्पेत मान, द रेवरन्स दॅट इट डिजर्व्स, तें रेवरन्स तो मान आमी ह्या मंदिराक दिवपाक जाय. आनी देखूनच आमी सगळ्या मानान आनी रेस्पेतान ह्या मंदिरान एकठांय जाता तेन्ना आमचो एकचार, आमचे फिरगोजेचो एकचार आमी ह्या आमच्या मंदिरान जियेता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. कित्याक ह्या मंदिरान जशें आमी जाबाब स्तोत्रान म्हणलां, ह्या मंदिरान सगल्यांक गिरबुजांक पासून सुकण्यांक पासून देवाचें प्रोटेक्शन हांगासर आसा. तर आमी त्या गिरबुजां परस वर्ती अशें जेजून म्हणलेलें आसा. तर आमकांय जेन्ना आमी सगळे तरेच्या वायटान पडटा वा आमी गरजेक सापडटा, भोव करून आमी गरजेक सापडटा तेन्ना आमकां देवाचो उगडास येता, आमी देवाशी धांवून येता. जाल्यार ह्या मंदिरान आमी भितर सरता आसतना आमी गरजेक सापडल्यात देखून वा आमी त्रासान पडल्यान देखून, तेच बरोबर आमचे सगळें जायतें बरें जालां देखून देवाक दिनवासूंक आमी एकठांय जाता. तर हो एकचार आमचे मदें सदांच उरोंक आनी ह्या मंदिराक आमी फावो तो रेस्पेत मान दिवंक आनी ह्या मंदिराची आमी काळजी घेवंक आमकां जण एकल्याक हे भेटेन कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C26, पेज नंबर 39. C26. निर्मोल पेटूया सोऱ्याची सोन्या जेजूती गोंडोली ताचे कोलापले Asta. Tușa dar pentru că dacă am să sără de cabine. Dacă le म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या नातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मरणीन आमचे आनी आपल्या पुढील सुविचार सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमची भेटवणी मानून घे आनी हे सुवातेर संस्कारांची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फोड आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळो सोकर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें घर प्रार्थनाचें घर आनी तूं बिराड करून रावताय आनी अगणीत उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबां देण्यांनी निरंतरी भरताय. हे परी तुका मानता तसले जिणेच्या परजोडान फांकतें तुज्या पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजे मोहिमेचें जिवें मंदीर. मातये फातराच्या मंदिरांत तुजे विसलले पोरजेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी थांबनासतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पत्नीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोषभरीत जाल्ले आवयक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपणाचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संवसार भरला वैभवान उंचोगी तुका सर्वेस्पराचे नामे येता तुका उंचोगी तुका बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सुम्या संवसाराच्या सरवंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नारी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकां वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळचोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मे देवाचे माय संगती तिजो पुती बागेवन जुजे बागेवन दोन मृतां आनी सोडकान तुमकां मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. देव मंदिरांत आमी येता तेन्ना देवाक भेटता, एकामेकाक भेटता, आमच्यो बोडलीको देवा मुखार दवरता, आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरता. सगळीं आमी एकचारान जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनाक बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता अशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिमेर तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शिमेर तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शिमेर तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन खोशी बसत म्हज्या कुडी रोगतान खोशी दादो सायात म्हज्या जेवणाक येयात बाबोय खोशी बसत म्हज्या कुडी रोगतान खोशी दादो सायात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें उदक ओडून वागतात जिवन बरोवन वचप तुमी चुडो जायात दुसऱ्याक जिवन बरोवन उदक ओडून वागतात जिवन बरोवन वचप तुमी चुडो जायात दुसऱ्याक जिवन बरोवन जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या संवसारात जियेतली तुजे पवित्र सभेक
सुर्गीच्या जेरुजाल्याची तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय. ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुजे कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गायन घेऊया F12 पेज नंबर 91 F12. देवा मंदिरांतली आतां शांतता, देवा शांती सुरुंगारा बेटा. हालेलुया 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 हालेलुया. एकटाचे नामी मातून गेला उंडो सोरो. एकस्तायन आमच्या देवा कुशलकाये दिवस कायलो. देवा मंदिरांतली आतां शांतता, देवा शांतीवान सुरुंगारा बेटा. हालेलुया हालेलुया